8 दिसांचे कोपुसमा उपरांत गोवा फॉरवर्ड आणि काँग्रेसी मदीं युतीचेर बसका जाली. बसकेंत सीट शेअरिंगाचेर चर्चा जाली. काँग्रेसीचे अलायन्स पार्टी बिफोर 2022चे असेंब्ली आमकां हे नविदाद न्हू नवे अशें न्ही आमचे अलायन्स चालूच आहा तो आयला खूब तेंपान ट्रॉफी बी आयलो कितें तरी हे जिल्हा इलेक्शन आहा पळय हे फक्त तूं मे करपाक न्हू आनी जिल्हा करून खरें जिल्हा जे निवडून येतात ते लोकांक खरी पावर सरकार दिता काय कितें आनी दिना जाल्यार आमी युनायटेड ऑपोजिशन म्हणून कितें सजेस्ट करूंक शकता आनी कितें तांकां एक्स्ट्रा पावर दिवंक शकता ताजेर आमचें जबाबदार. विजय भायर सरल्या उपरांत आरजीचो मनोज परब आणि आमदार विरेश बोरकार माणिकरावाक मेळ्ळे. युतीचो निर्णय फाल्यां म्हूण आरजीपी सांगता. तेंच्यांनी आमकां एक प्रपोजल दिला. त्या प्रपोजलाचेर तो हांव तुमकां आतां सांगपाक शकना, तेजेर फाल्यांच उलयत जावं. पूण तेजेर कितें आमी त्या प्रपोजलाचेर म्हणणें आहा तें मांडटले. सो मागीर तेजेर भुरगे कितें सांगता, आमचे रेव्होल्युशनरीज आमचे मेंबर्स कितें सांगता, तेच्या उपरांत गो हेड मेळटा काय ना आमी तांकां सांगलें आमी तुमकां सकाळी मेरेन कळयता. जर गो हेड मेळना जाल्यार आमी तुमच्या कडेन आनी मिटिंगेक बसपाक शकचे ना. लास्ट टाइम प्रपोजल पहुंचला उन्होंने नव्हता. क्या बोला, हमने क्या बोला, हमारी चर्चा हो रही है, पॉजिटिव चर्चा है और कल हम आपको सबको बुला के बात करेंगे क्या हुआ क्या नहीं. चांगले संकेत आहेत, युती होण्याचे चांगले अजून संकेत आहेत. फार चांगले संकेत आहे. असे दोन्हीकडनं पॉझिटिव्ह भूमिका घेतलेली आहे. ते म्हणतात की तेंच्यांनी काँग्रेसीन तांकां नवीन प्रपोजल दिल्लो आसा अबाउट अलायन्स आणि तो आमी आयज राती आपल्या वर्करा बरोबर आरजीपीचे जे वर्कर्स आसा तेंच्या बरोबर डिस्कस करतले आणि फाल्यां कितें ते आमी नेमके डिसिजन कितें घेतले अलायन्स बाबतींत ते आमी फाल्यां सांगतले अशें सांगलेलें आसा. त्या भायर जे माणिकराव ठाकरे काँग्रेसीचे AICCचे इंचार्ज आहा तेंच्यांनी सांगलेलें आहा की आमची युती आहा ती आमी त्या बाबतींत सकारात्मक आसा आनी बरें डिस्कशन जाल्लें आसा अशा तरेन तेंच्यांनी वक्तव्य केल्लेलें आसा. प्रुडंटा खातीर पणजेच्यान रुपेश रावत.